म्हादय अभयारण्यात 17 सावन सुरू जाल्लो उजो निमाणे आवा शिवा करून बऱ्याच प्रमाणात थंड जाला। मोल्लेगड, चोर्ला घाट, केरी, चरावणे, देरोडे सगळ्याक उजो सध्या कंट्रोलात। मोल्ले अभयारण्यात पाविल्ल्या उज्याचेरूय नियंत्रण। उज्याचे अरिश्टाचे फाटभुंयेर राना मंत्री विश्वजीत राणेची केंद्रीय राना मंत्रालया बरोबर बसका जाली। ताणे खंय नॅशनल फायर मॅनेजमेंटा सकयल गोंयाकूय आदार मागला। वयर आमकां प्रश्न विचारलो गेलो की बाबा तुमचे आउटकम कितें आहा इन्क्वायरीची। ती इन्क्वायरी रिपोर्ट, टोटल अमाउंट ऑफ एरिया दॅट इज कम अंडर द फायर, वॉट इज द टायप ऑफ डिस्ट्रक्शन, हे सगळे डिटेल फुडले 1 वीकान आमकां मागला रिपोर्ट। त्याच बरोबर नॅशनल फायर मॅनेजमेंट प्लॅन NDR गव्हर्मेंट NDMA माध्यमांतल्यान ते सगळे कडेन ते पैसे अलोकेट करता, सो दॅट वी हॅव टू हॅव अ रोबस्ट अशें मेकॅनिझम गोंय राज्यात। आम्ही तांकां विनंती केली की गोंय राज्याक तुम्ही इन्क्लूड करूंक नाशिल्ले, पण आता ह्या परिस्थिती निर्माण जी जाली आनी ह्या परिस्थितींतल्यान कितें तुमकां आउटकम तुमकां दिसलें हे मातशें तुमी लक्षांत घेवन गोंयाक इन्क्लूड करपाक जाय। म्हाजें पत्र आयज वयतलें जॉयंट सेक्रेटरी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया की इन्क्लूड गोवा ऑल्सो, अँड गोवाक अलॉटमेंट वेगळ्या तरेची करपाची गरज आहा। म्हणजे आमकां कितेंय परिस्थिती अशी निर्माण जाली की आमी त्या तरेन आमी हे काउंटर करूं शकता। काल इन्स्पेक्शनाच्या नांवान खंय NGO रानात घुसूंक सोदताले, दोगा एक्टिविस्टांक उखल्ले, पार्ट्यो करूंक रानांनी वतल्यांक उखलात, सगळीं सेक्शनां लायात म्हूण खात्याक सांगलां। थळाव्यांक त्रास जावंक जायना हाची खंय खबरदारी घेतल्या। काल कोण 2 जाण गेल्ले, कोण NGO कितें म्हणटा सगळे भितरवडे म्हूण सांगले। हांगा फॉरेस्ट मॅनेजमेंटाच्या माध्यमांतल्यान जे कितें स्ट्रिक्टनेस दवरपाची गरज आसा, पूण एक लक्षात घ्या, स्ट्रिक्टनेस आमची गरीब लोकांची आमी ते एक्सप्लेन केलें की काळजी बी आसता, तांकां त्रास जावं न्हय, पण त्याच बरोबर तांकां अवेरनस आनी तरेतरेची गोश्टी करपाक जाय। RFOचो लक्ष आसतलो, पण सामान्य मनशाक त्रास कसोच जावं न्हय हे सगळ्या गोश्टी आमी लक्षांत घेतल्या। पण हे फॉरेस्टान जे कोण पार्ट्यो बिट्यो करून वयता आनी जर म्हणटा आपूण इन्स्पेक्शन करपाक गेला फॉरेस्टान, हे जर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे परमिशन शिवाय जे कोण भितर सरलो ताका सरळ अरेस्ट करा भितर उडय म्हणून सांगलें, अंडर वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट, आनी कांय ना, सगळे सेक्शनां लाय आनी ताका दवर म्हणून सांगलां। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।